तो आपण आपला सरळ रूप दिसना आमकां, पूण आमकां दिसता की तो येयलो. खूब देंवचारांक हाडचें पडटा, 12 देंवचारांक हाडचें पडटा. त्या टायमार धरपाक फॉरेस्टाच्यो गाडयो येतल्यो. तो होचो शेतकारी असो त्या वाटेन असो धावत येता. कितें जालें, कितें येयलो धावो, हे ढोल मरे वाजता. तेन्ना हेबरांक सुद्दां मारतना त्या ओतण्याचो फूल पावर आसलो. हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकता गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, वड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांक, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, हुमरो सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. आता एकच काय आसा, तुमची काय दिसता तुका, तर जसो देव रूप बदलता आनी रुपान दाखयता तसो आमकां तो दाखयता. म्हणजे ते आमकां जो समज आसा, आमी जाणटे आसा, आतां आमचे भुरग्यापणांत आमचे भुरगेंतले जाणटे आसात न्हू, तांकां जो अनुभव आहा तो आमकां तो अनुभव तो हो खंयचो, जेन्ना देवाच्या रुपान येता आनी कोणाच्या तरी रुपान दुसऱ्याच्या रुपान तो आपला हें दाखयता, तेन्ना शब्द दिता, तेन्ना आमी तो अनुभवान मानून घेता. असो आमकां अनुभव आहा हे पद्दतीन. कित्याक तो आपूण आपला सरळ रूप दिसना आमकां, पूण आमकां दिसता की तो येयलो अशें. हेच्या बद्दल आमकां तेजी म्हणजे प्रसंगाक ते खूब वापरता. म्हणजे शिगमो जाता न्हू, चोर जाता न्हू, तेका लागून शिगमेंतल्यान आमकां ते खूब देंवचारांक हाडचें पडटा, 12 देंवचारांक हाडचें पडटा. आनी जसो शिगमो आमचो जालो की तांकां व्हरून फोंड्या व्हरून पावचें पडटा. अशें आहा तें आमचें. शेंवार जालोय की आमी शेंवाराक तांकां सगळ्यांक आपयता, सगळ्यांक बोलोवंक जाय, सगळे ते येतच शेंवाराक. शिगम्याक मागीर शिगम्याक जेन्ना शिगमो जाता हो हांगा तो उबो आसा थंय शिगमो जाता हांगा न्हू, त्या शिगम्याक सगळे जाण येतात. पूण त्या टायमाकच येतात ते तितकेच टायमाक येयले, आपलं काम केलां, सुटले रावान. होळी आमची राय आहा, होळयेची म्हणल्यार राय आहा, थंयसून हाडटा. होळी हाडटाना कितें सांगणे करचें पडटा? ना ना ना, ते आमकां थंय सांगणें करता, थंय नाल्ल दवरून तिका मागीर अशी इडो दवरून ताका शेसवची पडटा आनी हणची पडटा. थंय नाल्ल दवरचो पडटा. आनी आमची 2च झाडांची ती, एक मालेबंद नाजाल्यार नागीन, 2 झाडांची नांवां होती. त्या 2 झाडांची आनी कसली आमी घाली ना हांगासर. आनी कुमतडी थंय ते आंब्याची घालता. आता हे आमचे ओदनी जे आहा ते शिमेचा रक्षण करता. आणि बाकीचो आमचो आनी एक फायदो जाता. आमचे जे चोर जाता, 10 चोर आसता, 2 सुळार आसता, 8 जाण पुरता, 4 जाणांक तकलेन पुरता, 4 जाणांक शरिरान पुरता. ते 12 जे ओदनी आहा तकलेन पुरता ताका 2 ओदनी एकटो सांबाळटा. म्हणजे 4 तकलेन जे चोर आहा तांकां 8 जाण सांबाळटा. म्हणजे ओदनी उरले कितके 4 उरले. आणि शरिरान जो पुरता तांकां एकटो सांबाळटा. हो ताजो मेन उद्देश आहा. आणि हे तांकां सांबाळ्या नंतर तांकां आमी चोरांच्या साथ, म्हणजे जे 7व्या दिसा आमचे चोर आसता तेन्ना तांकां आमी सन्मानान वाजत गाजत हाडटा. आणि वाजत गाजत हाडल्यानंतर आमकां टायम नासता, तेन्ना तांचं स्वागत करपाक टायम नासता. म्हणजे चोर बी सगळे व्यवस्थित जाले तेच्या पयलीं आमी ते व्हळून आजोबाक पोमो आसता, तांचो मालक म्हणजे तांचो अध्यक्ष असो, तेच्या हातीन सगळें दिल्लें आसता. आनी तो तांकां सगळ्यांक थारयता आनी तांकां सन्मानान आमी वाजत हाडटा. आणि दुसरे दिसा, चोराचे दुसरे दिसा आमी मास्ती म्हणून मारता तेन्ना आमी फूल म्हणून दिता. तेच आमी आतां कशें आमचे कोण तरी पावणे येयले की आमी तांचो स्वागत करपा खातीर गुच्छ दिवन तांचो स्वागत करता. तशें तेंचे आमी दुसरे दिसा गांवकारांक
आमचे जे मान्य आहोत तांकां फूल दिता, म्हणजे त्यांच्या नांवान. हो उद्देश कोणाक चड करून खबर नासतली आणि तो त्यांचा आम्ही सन्मान करता, म्हणजे त्यांचं स्वागत करता दुसऱ्या दिसा, कारण त्या दिसा आमकां वेळ नासता. आणि तिसऱ्या दिसा म्हणजे आमी ज्या दिसा म्हातनां करता त्या दिसा आमी तांकां त्यांचो जो भोवमान आहा तो तांकां दिता आनी तांकां आसले तशें आमचे तांकां जाग्याच्या जाग्याक धाडटा. असो आमच्या गांवाचो एक रूढ आहा, जाणट्यांनी ही बसयल्ली आहा. आता दुसरें म्हणजे जेन्ना हेबरांक सुद्दां मारतना त्या ओतण्याचो फूल पावर आसलो आणि तरी पण आमच्या देवस्थानात आमच्या जाणट्यांनी कपट कारस्थान केलं. आता कोण तरी म्हणटा कपट कारस्थान केन्ना करूं नये, बरोबर, ताका पाप आसा. पण कपट कारस्थान कित्याक करप? जर 20 लोकांचो जर बचाव जाता जाल्यार एकट्याक मारपाक काय हरकत ना, ताका पाप लागना. मागीर आमचे सायटीचे जे गांवकार आहा कुमटळकार तांकां हेल्पाक घेतले आणि ते कपट कारस्थान करून ते आमच्या हेबरांक मारले. आणि हेबरांक मारल्या नंतर ते खंय तरी त्रास करता म्हणून त्यांचो वाडदिवस म्हणून तेंची एक उत्सव हें करून म्हणून आमचे ते तो साजरे करता. तुका हांगासर परिश्ट आडायतात, कांयच करूंक दिना. म्हाका सगळं आतां म्हाज्या घराची सायटी मद्यार धरला ना, पण थंय म्हाजें नांव बरयल्लो, एक साहेब आसलो, तेव्हा म्हाका इथं व्हडे आमचे मारून मारून त्यांनी काबार केले. तेन्ना म्हाका म्हाजेर पंच बरयलो, ह्यो तेन्ना पंच आसलो म्हातारो. म्हणजे जाली 10-15 20 वर्सां जातली. जाता आसतना काय केलां, पांवाच्या घाटीर वचून मी ताका जाप केली. आज या दुश्मनाचो म्हाजेर हात चडोवंक जायना, तेजो हात कसो तरी खालती देव आनी तो मारल्या शिवाय कसोच रावना जाय. आनी तेणी म्हाजेर हात उखलूंक ना. तिणें आपलो हात मेजार मारून आपल्या हात तेणी तामणे केलो, म्हाजेर तेजो हात चडोवंक ना. पोर्तुगेज काळात हांगा जेन्ना शेतां हाडटाले तेन्ना फॉरेस्टाचे धरपाक येतले. त्या टायमार धरपाक फॉरेस्टाच्यो गाडयो येतल्यो. तेन्ना रोड आतां तो रोड ना, म्होवाच्या गुणान रोड आसलो आणि त्या रोडाक थंय म्होवां म्हणून बसल्या म्हणून ताका म्होवाच्या गुणाचें नांव पडलेलें आहा. आणि त्या म्होवाच्या गुणाची म्होवां आसली ती तांकां दस करतली, म्हणजे चावतली, किंवा मग ते ड्रायव्हर तेजो ताबो सुटोवन त्यो गाडयो पाणयांत जावपाच्यो, ती काडपाक दुसरी हाडली ती पाणयां. अश्यो करता तेणी सांगल्या प्रमाणे 7 गाडयो थंय पाणयांत गेल्यो. मागीर तेन्ना त्या फॉरेस्टांक कळ्ळें की हेंच्या वाटेर जावपाचें ना. हे आता तळी एक आसा, त्या तळये कडेन इतक्याच टायमाक हांव आनी एक भुरगो अशें येयल्ले बेश्टे वाऱ्या, आनी तो मातसो असो भायर सरलो आनी हांव तो रस्त्यारच आहा. आनी हे सायटीन मनोल्ल्या म्हणटा ते सायटीन ह्या दसऱ्याच्या दिसांनी फाटल्या म्हयन्यात तेन्ना पळयता ढोल सारको वाजता, शिगम्याक ढोल वाजयता तसो ढोल वाजता. आनी तो आवाज आयकलो आनी ताका म्हटलं, अरे म्हटलं ढोल वाजता आयकलं तुवें? हो आपण आयकोंक येयलो म्हणलो. कोणाक सांगल्या म्हटलं खरें दिसना न्हू. आमी दोगांय फटींग म्हणटालो, हांव उगी रावले आनी आमी तो रस्त्यार येयलो. तितल्या पळयतालो तो होच शेतकारी असो त्या वाटेन असो धांवत येता. कितें जालें रे, कितें येयलो धांवो? हे ढोल मरे वाजता. मग ही एक त्या जाग्यादाराची अशी एक भिवपाची अशी नासता, ते एक दाखोवप आपूण आसा. फक्त भियेता झपाटो दिता म्हणटा ते त्यांच्या वांगडा कोण तरी सैन्य आसता, भुताटकी म्हणटा ती आसता, ती झपाटो दिता फाटसून. पण जाग्यादारी वाठारी केन्ना कोणाक भियेना. गांवांतल्या केन्नाच दुकान जर चुकले जाल्यार तो मार्ग दाखयता, किंवा एखाद्या मनशान अडाणपणां केली, तेजी वाट हाडायली आनी कितें केलें जाल्यार ताका दाखयता तो, फक्त मारिना. हो आमचो जेन्ना लगीन जाल्लां, लगीन कार्य आसलां, तेजा कार्य आसलां, तेजे चेड्याचो आसो कोणाचो आसो, तेन्ना तो आमच्या जाणट्यांक बोलोवन व्हरा लग्नाक हे व्हरा. कोण हो एकदां लग्नाक गेले कोणी आजोबान आमच्या जाणट्यांक कोणाक, ते जाणट्यान काय केला, ताका दिली म्हणी बसोंक. जाणट्याक म्हणी दिली म्हणून तेणी काय केली, म्हणी आपणाक ही सोन्याची म्हणी दिल्या न्हू, तिने आपली ती बरीच केली आनी उकल्ली आनी हेली हाडली घरा हाडलीच तेणी घेवन. तो आपलो वगीच रावलो. हांगा घरा कडेन हाडून हाडल्या आपण म्हणी कसली लाकडाची पांगऱ्याची, थंय सोन्याची दिल्ली. पूण ताका व्हर म्हणून दिवंक नासली, ताका बस म्हणून दिल्ली. पूण तितकी ताका हें ना आलां, अनुभव ना येवंक. तेणी दिल्या न्हू आपणाक, तेजी अशी व्हर म्हणून दिल्या म्हणून तो घेवन येयलो.
थंय धरया आमच्या जाणट्यांक आमच्या सांगपाचो तेणी ह्या दिता तो पूण बोलून तसो डायरेक्ट ह्या करिना तितके तो ती एक जाणट्याची मातशी तितकी ह्या पयस जाल्ली आहा अशी म्हाका माहेर म्हाजे माहेर सांगता म्हाका म्हाज्या अनुभवांत म्हाका तो दाखोवन घेतलेलो आमी आहा तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी असो सांगलां की जेन्ना असो जालें ना तेन्ना ती म्हणी दवरली आनी ते म्हणयेक लागून तेणी आतां बोलोवंक तेले बंद केले. म्हाका एक जाण येता आमच्या चोरां वखदां एक 1984 एक गोश्ट घडलेली. आमचे जे पड्डे लायल्ले असता त्या पड्ड्यान आमचे गांवचे सोडले जाल्यार कोणाकच भितून एंट्री नसता. गांवचे म्हणजे कोणी असो, रयत असो, गांवकार असो, नायका कोणाक, पण आमच्या गांवांतल्यांक एंट्री असता, भायल्यांक एंट्री नसता. एक वाणी भितून फोर्सान गेलो. आतां दादा सारको एक वाटेर आसलो, अरे तूं भितून जावं नाका, तो तूं काय सांगतो म्हणजे ताका त्या जातीन आयकोंक ना. म्हणून थंय आमचो एक वारा तयार येयला आनी ताजो असोच एक कोपर बसला, ताणें सगळा सोंड बक्सो फुटला. तेन्ना ताका सुद्दां कळ्ळें की ह्या गांवांत अस्तित्व बरें आहा, देवपणूय बरें आहा. इथं पालीच्या आजोबाक मान केला आणि तो जीव विचारलो न्हू कोणी तरी आणि तो ताका हांगा घडलेली खबर ही कुमट्याची सांगता आणि ताका तो व्हरोंक सोदता त्या मनिशा ह्यो आडायता ताका दिना कळिना. तेंची फेरी मिगेर अशी तेंची फेरी आसा, फेरी ना अशी ना, फेरी फिरतात ते फिरतात आसत पूण ते वगी ताका तशें हें करिना. तशी फेरी जरी आसली जाल्यार तशें वगी ते हें करिना, पावनात आनी तशें धांवनात ते. म्हाका वाटेर मिगेर असो की ते असो उलो करता आसतना, जाप दिता आसतना, वयता आसतना एकाद्रो कितें म्हाका जर हें जाली जायत जाल्यार आमी तेजे देवतेचें आनी तेजें कोण जर आमचो आसा हो दिसता तोंडा मुखार आहा तो दिसता तेजे नांवान आमी मागीर कितें ते उलो केलो न्हू मागीर तो आमकां जाती पावता कितें ते संकिश्टा अशें.